आता लास्ट 2 वर्सां जाली की रेवत आमचे पेडण्या रिवर जी तेरेखोल रिवर आहा त्या काडपाचीच बंद केल्या कारणान आमचे जे रेवकार भाव असले त्यांचे पोटाचो प्रश्न उपस्थित जाला आणि सध्या आमच्या गोंयांत दिसाक ना म्हटल्यार 300 ते 400 गाडयो महाराष्ट्राची रेंव येता. ती महाराष्ट्राची रेंव आता आमी अशें ठरयलां, युनियन आमचे ट्रक ओनर युनियन असोसिएशन ते आमकां जॉयन जाल्या आणि आमी रेंवकार भाव सगळे एक जाल्या आणि येता त्या 1 तारखेच्यान आमी ती रेंव बंद करपाची आसा. तेका लागून आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो आणि हांव सीएमा कडेन सुद्दां मागता हेचेर मातसो लक्ष घालून ती रेंव जाता तितकी बंद करपाची. कित्याक गुजरातसून महाराष्ट्रान जी रेंव येताली ती महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान बंद केल्या. तशीच आमची महाराष्ट्रांतली गोंयान जी येता ती गोवा गव्हर्नमेंटान बंद करपाची, जेणे करून जर आमच्या गोंयाची रेंव जर चालू जर रावली जाल्यार आमच्या गोंयच्या लोकांचो पोटाचो प्रश्न सुट्टलो. आता 400 गाडये जर 300 गाडये जर दिसाक जर येयले जाल्यार 20,000 रुपये जर एका ट्रका मागे जर धरले जाल्यार 60 लाख रुपये दिसाक ते आमचे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट घेवन म्हणजे महाराष्ट्राचे लोक घेवन वयता. तेतुलेच जर 50 लाख जर आमच्या गोंयाक जर मेळ्ळे जाल्यार गोंयच्या लोकांचो पोटाचो प्रश्न सुट्टलो. तेका लागून हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे एकच मागणी करता की ह्याच्यात मातसो बारकायेन लक्ष घालून ह्या आमच्या पेडणेकारांच्या पोटाचो प्रश्न म्हणजे रेंव चालू करपाचो प्रश्न सॉल्व करपाचो. आमची रेंव जी पारंपारीक आमी धंदे करता 2 वर्सां जाली बंद आसा ती खंयची तरी एनजीओ येता नाल्यार आनीक कोण पत्रकार बी असे फोटो मारून घालता की हे इलिगल हयसर रेंव चलता थंय रेंव चलता. आमी आमचे पोट कशें चलोवपाचें हेचेर सीएमान लक्ष घालपाची गरज आहा. आज जर सगळी रेंव महाराष्ट्राची येवं आनी कंस्ट्रक्शन जर तेंकाच सगळे जर दिले करपाक जाल्यार आमचे लोक टॅक्सी आमचे ट्रककार भाव आहात ते आनी आपले पोट कशे भरतले तेचेर विचार करपाची गरज आहा. हांव एक आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट करता की हो विशय जो आहा तो सीएमा कडेन उलोवन हेचेर कितें तरी एक तोडगो काडपाचो. हे आमचे सगळे रेंवकार भाव हांगा जमल्यात आणि तेंच्यांनी आमकां स्पेशली आमी ट्रक असोसिएशन म्हणून आमचे ऑलरेडी आसात, सो तेंच्यांनी सांगलां आमी तुमकां तेको दिता, आमकां सपोर्ट करा तुमी ती रेंवे खातीर. तर आयज कशें जालां महाराष्ट्रान टोटली इलिगल येता, इवन रेंव इलिगल ते जालेच, प्लस तेंचे जे गाडयो येतात तेंकां सुद्दां व्हॅलीड डॉक्युमेंट ना अशे गाडयो चलता. तर जर हे सगळे इलिगल सगळे जर चालू आसा जाल्यार हांगासर जे स्थानीक लोक भुरगे आसा तेंची रेंव ही चालू जावंक जाय. थोड्या पळय आतां नयबागान म्हण परस कडेन ही लायन आसा पळय ही चालू जावपाक जाय. तेंच्या खातीर उदरनिर्वाह तेंचो जावपाक जाय. तेच्या खातीर हांव आमचे स्थानीक आमदार तशेंच मांद्रेचो आमदार जित भाई आरोलकर हांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हय मातशें इनिशिएटीव घेवन आमचे सीएमा कडेन हो विशय व्हरोन तांकां न्याय दिवची गरज आसा. कारण काय आयज जर सगळे भायल्या गांवांतसून हे चलपाक लागले जाल्यार आमच्या स्थानीक लोकांक त्रास जाता. तशेंच आमी ट्रककार आसा जे आमकां थंय मटेरियल मेळना, इवन महाराष्ट्रान गेल्यार आमकां त्रास जाता. थंय फायनी वाडलेले आसात. हांगासर ते कशें आतां महाराष्ट्राची जी रेंव येता हांगासर ह्या गोंयांत पावल्या नंतर ते म्हणटा आमी राजा जाले आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पण जेन्ना आमी थंयसर वयता पळय रेंवेक आमी जे सफर करता ते खूब सफर करचे पडटा आमकां. कारण तेंची फायन इतली आसा, जवळ जवळ 2-2 लाख रुपये फायन आसा. परत तांकां बॉन्ड करचे पडटा. 15-15-20 दीस गाडयो भितर रावता. सो तांकां ते इजी जाता आणि आमी थंय वयता जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जाता. हे हांवें ऑलरेडी सीएमा पर्यंत पावयल्या, सराक हांवें सांगलेलें आसा. तर अशे गोश्टी आसा तेन्ना खंय तरी आमकां तुमी सॉल्व करून हें करून हांगासरली लोकल रेंव चालू करची, जेणे करून आमी हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन व्यवस्थितपणे करूं शकता आणि मार्केटान आमचो सप्लाय आमी दिवं शकता. सगळेच जर भायल्यान येवंक लागले जाल्यार हांगासर सगळ्यांकूच त्रास आसा. आयज रेंव काडपी आसा तेंची फॅमिली आसा, आयज ट्रकवाले आसा तेंची फॅमिली आसा. खंय तरी हे आमचेर अन्याय जाता असो म्हाका तरी दिसता. तो हो प्रश्न जो आमचो आसा तो सीएम सरान व्यवस्थित आपण घेवन आपूण हो सॉर्ट आउट करून दिवपाची गरज आसा. आमी रेंवकार 2013 पासून आमकां लायसनां दिल्ली पर्रीकार सरकारान, बीजेपी सरकारान. तशीच आमी फुडें सगळे भुरगे जमून हळू धंदो चलयताले. मागीर त्रास जावपाक लागले चडशे आनी आज सगळे भुरगे तेचेर अवलंबूनय आशिल्ले. आनी तेका लागून सगळ्या भुरग्याचें मत आहा की हो धंदो चालू रावलो जाल्यार सगळ्यांक तेचे 4 पयशे मेळूनय बाजारपेठ जावं हे इतर गांवांतले आमच्या दुकानां किंवा आनी हे जे कितें चल्लां किंवा सण आसता तेका त्या पयशांचो वापर जाता आनी खंय तरी एक आदार जाता सांगपाचें म्हटल्यार. तेका लागून रेंवेचो धंदो ना आनी सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आज बारीक लोक खरोच त्रस्त आहा तितून आनी सरकारान तेका जरा सपोर्ट दिवन जर केला धंदो चालू करूंक जाल्यार खुबसो आमकां फायदो जातलो असं आमचा तरी सगळ्या रेंवकारांचा म्हणणं.
आम्ही प्रत्येक टायमार आपला काय ना धोडयो धुकलाप आणि कोणेय असो गावातलं हॉटेल तेवटेल तयार कराप आणि बंद करून पुढे सरप आणि तो बंद घालप ह्या वाईट. तरी आमदारांनी आणि सरकाराने आमका भरपूर कोण म्हणतात तो आधार दिला ना पण प्रत्येक गोष्टी कसं कायद्यात बसल्याशिवाय ते जायना. म्हणून सरकारान आमका लायसनाची तरी सोय करून सरकारान लायसना आमका दिवची अशी आमची अपेक्षा.